कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवी प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण होलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावंक आमचे कारण उतरांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोणशाक हर गांवान गांव उतरांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोणशाक हर गांवान गांव दैवीक मिसाळ हाडूं देसाव हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवीक प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण होलो दिला सोम्या तर वावुरया जावंक आमचे कारण उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप देवान नोयेक आनी ताच्या पुतांक आशिर्वाद दिलो आनी तांकां म्हळें वाडा आनी सडा संवसार भरा पृथ्वीच्या सर मनजातींक अंतराळाच्या सुकण्यांक धरणीर सरतल्या जीवदाळींक आनी दर्याच्या मासल्यांक तुमचें बेंबिरांत आसूं तुमचे आदीन ती केल्यांत पृथ्वेचेर भोंवतले सर प्राणी तुमी खावयेत जशें हांवें तुमकां रूख झाडां दिल्यांत तशें हें सगळें हांव तुमकां दितां रगत आसलें मांस तुमी खावंक नजो कित्याक रगतांत जीव आसा तुमचें रगत वरयल्यार त्या रगताचे हांव लेख घेतलो हर एका मनजाती कडचें आनी तेच परी मनशा कडचें हांव लेख घेतलो हर एकल्याचे जिवाचे लेख ताच्या भावा कडचें हांव घेतलो जो कोण एका मनशाचें रगत वरयता ताचेंय रगत वरयतलें कित्याक आपल्याच सारक्याचो देवान ताका केला वाडा आनी सडा सगळो संवसार भरा देवान नोयेक आनी ताच्या पुतांक म्हळें आबळे हांव तुमचे लागीं आनी तुमच्या संतती लागीं म्हजो सल्लो करतां आनी तारवांतली तुमचे सवे भायर आयल्यांत त्या सर प्राण्यां लागीं सुकण्यां लागीं जानवरां आनी रान मनजाती लागीं आनी भुंयच्या सर मनजाती लागीं हांव म्हजो सल्लो करतां तुमचे लागीं हांव करतां तो सल्लो हो परतून केदिंकस आवरा वरवीं पृथ्वेची देसवाट जावची ना आनी देवान म्हळें हांवें तुमचे लागीं आनी सर प्राण्यां लागीं केल्ल्या शाश्वत सल्ल्याची खुणां ही म्हजें 2 कुपांचेर हांव घालतलो हांवें संवसारा लागीं केल्ल्या कराराची खुणां तें जातलें देवाचें उतार हे देवाचे व्हड उपकार जेजू क्रिस्त तें म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आयचें पयलें वचप आमी आयकलें उत्पत्ती ग्रंथांतलें हे उत्पत्ती ग्रंथांतलें वाचप 9व्या अध्यायान आयच्या दिसा आमी वाचता आनी हो अध्याय समजाचे जाल्यार आमी 6व्या अध्यायान थोडो नियाळ घेवचे पडटा
त्या पाठतळार आयचो नियाळ आमी समजूंक प्रयत्न करया. उत्पत्ती ग्रंथ 6व्या अध्यायांत थंयसर आमकां अशें वाचूंक मेळटा. मनशाचो संको सोडलो, बळवंत वीर आनी नावार्दीक मनीस संवसारार आसले. हे थंयसर बरोवन गेला. मनशाचो अंको चड आनी चड चडत आयलो आनी तांचे मदें भोव नवार्दीक मनीस आसले, वीर मनीस आसले आनी बळवंत मनीस आसले. देवान हें सगळें पळयलें आनी थंयसर बरयलां, थंयसर ताका बरें दिसलें ना, बगार खोटेपण दिसलें. उत्पत्ती ग्रंथाच्या सुरवेच्या अध्यायान आमी आयकता देवान हो संवसार रचलो आनी ताका ताणें पळयलें, ताका बरें दिसलें, सक्कड बरें दिसलें. पूण 6व्या अध्याय आयकता आसतना थंयसर बरयलां, देवान पळयलें आनी सगळ्यांनी खोटेपण ताका दिसलें. कोणूच एकलो खोटेपण नासतना आसचो ताका दिसलो ना. हर एकल्याच्या काळजांत खोटेपण राज करतालें आनी तें देवान पळयलें, ताका तें बरें लागोंक ना. आनी मोस्ट ट्रॅजीक सेंटेन्स म्हण येता, भारीच बेजारायची गजाल थंयसर बरयल्या. मनशाक रचलो म्हूण सर्वेस्पर सुरसुरलो. सुरवेक पयल्या अध्यायांत आमी आयकता देवान मनशाक रचलो आनी तो संतोष पावलो. पण हांगासर येता आसतना बरयलां, मनशाक रचलें न्हय गी म्हणून देव सुरसुरता, बेजार पावता. हाचे वरन वर्तें दुरादृश्ट ह्या मनशा कुळाक आसचें ना. पूण थंयसर एकलो मनीस आसा आनी ताका प्रामाणीक मनीस म्हणा. तो जावन आसा नोये आनी ताचे पूत. तो प्रामाणीक आसलो, निर्दोशी आसलो आनी देवाच्या वाटेन चलतलो म्हणून ताचे विशयान बरयलां. आनी ह्या नोये विशयांत आनी ताका सर्वेस्परान कसलें बेसांव दिल्लें म्हणल्या विशयान आयच्या वाचपांत आमी आयकता. मोगाचेनो नोयेक देवान सांगलें, हो संवसार सगळो, ही पृथ्वी सगळी खोटेपणान भरल्या आनी ती हांव नाश करतां, पूण तुका मात्र हांव नाश करचो ना, तुवें एक काम करूंक आसा. एक व्हडलें थारूं ताणें बांदलें. देवान सांगलें बरें, व्हडलें थारूं ताणें बांदलें आनी त्या तारुवांत 7 जोडी मनजाती आनी सर्व जिन्साचे प्राणी, सर्व जिन्साचे मनशां 7 जोडयो ताणें त्या तारुवांत भरली. आनी थारूं मजबूत आसलें आनी दुकोळ आवड आयलें, बुर्तुगोल आयलो. सुमार 40 दीस हो बुर्तुगोल आसलो आनी संपूर्ण नाश जाल्या उपरांत देवान ताका सांगलें, आतां तुवें तारुवांतावन भायर येवयेत. अशें नोये तारुवांतावन भायर आयलो. सर्व प्राणयांक तारुवांतावन भायर हाडलें, मनशांक तशेंच सुकण्या सवसांक भायर हाडलें आनी ताचे उपरांत ताणें सर्वेस्पराक बली भेटयली. आनी हें जाले उपरांत देव नोये लागीं एक सल्लो करता आनी ह्या सल्ल्याचें बेसांव कितें, ह्या सल्ल्याचो आदेश कितें म्हण आमी समजूंक प्रयत्न करया. पयल्यान पयलें ताका सांगलें, नोयेक सांगलें देवान, वाडा आनी सडा संवसार भरा. हें बेसांव न्हय फकत नोयेक दिल्लें सर्वेस्परान, आदाम आनी एवेक दिल्लें हेंच बेसांव. वाडा सडा आनी पृथ्वी भरा, संवसार भरा. बी फ्रुटफूल अँड मल्टिप्लाय. संतत उत्पन्न करा, संतत सडीत करा. संख्यान तुमी सडा म्हणटा सर्वेस्पर. पूण कशें, कसली संतत वाडोवंक जाय? बुर्तुगोल येवच्या पयलीं आसली संतत न्हय, बुर्तुगोल येवन नाश जाल्ली संतत न्हय. पगार नोये एक प्रामाणीक, निर्दोशी आनी देवाच्या वाटेन चलचो मनीस जावन आसलो. तसली संतत वाडोवंक जाय. तसली प्रामाणीक देवभरांतेन वाडलेली तसली संतत पिळगी वाडोवंक जाय म्हणून देव आशेता. आनी हीच जबाबदारी नोयेक आनी ताच्या पुतांक सर्वेस्पर दिता. ही एक भोव वर्ती जबाबदारी, वडिलांचें भोव वर्तें कर्तव्य. दाक्षिणीक पडनासतना वा खंयच्याय रितीच्या स्वेच्छाचाराच्या जिविताक इडें दिनासतना आपल्या मोकल्या पिळगेक बरें करून सांबाळची जबाबदारी ती वडिलांक दिल्या. आनी प्रत्येक जावन नोये मुखांतर ही जबाबदारी सर्वेस्पर दिता आनी सांगता, वाडा सडा आनी पृथ्वी भरा. म्हळ्यार तुमची संतत जावंक जाय प्रामाणीक, निर्दोशी आनी देवाच्या वाटेन चलची तसलें. आनी हें काम सुलाबायचें न्हय,
आनी आयच्या काळार आनीकय कश्टाचें काम वडिलांची व्हडली जबाबदारी आयची संतत आमी म्हणटा डिजनरेटेड म्हळ्यार मालगड्यांत हांव न्हू भुरग्यांतून तांच्या भुरग्यांक येता आसतना जिविताची ती क्वॉलिटी म्हणटात वा शेगूण म्हणटात ती देंवन येता शिवाय ती मौल्यांनी सडीत जावचें दिसना म्हणटात म्हळ्यार डिजनरेशन स्टार्ट जालां खंयचेय ती जावं दी वस्तूनी तशेंच वस्तू बऱ्या रुपान पयलें प्रॉडक्ट जाल्यार बरें आसता पूण दीस वेता आसतना ताची क्वॉलिटी देंवनूच येता आनी त्या देखून मनशाच्या जिवितांत अशें जावंक नजो आमची संतत आमची पिळगी मुखार वेता आसतना डिजनरेटेड जावची न्ही बगार ती मौल्यांनी गुणांनी सडीत रितीन वाडोवंक जाय असली संतत ह्या पृथ्वीर बरोवंक जाय म्हणून देव नोयेक ही ताकीद दिता दुसऱ्यान देव नोयेक सांगता ह्या संवसारांत आसच्या सर्व मनजतींक अंतराळाच्या सुकण्यांक धरणीर सरतेल्या जीवदाळेंक दर्याच्या मासल्यांक तुमची बेबिरांत आसूं कोणाची मनशाची बेबिरांत आसूं कोणाक सर्व प्राणींक सर्व मनजातींक दर्यांतल्या सर्व मासल्यांक मनशाची बेबिरांत आसूंक जाय म्हळ्यार हांगासर देव नोये मुखांतर ह्या संवसाराच्या सर्व जिवींचेर अधिकार दिता जावं पुरो जीवदाळी मनजती दर्याची मासली हर एक मनशाक पळयत आसतना भियोन चलोवंक जाय आजकाल हें चिंतप कित्याक की सारकें ना म्हणून आमी म्हणूंक पुरो कित्याक म्हळ्यार आज मनीस नाश करना आसा जावं पुरो जीवदाळेंक जावं पुरो मनजातीक सुकण्यांक मनीस नाश करून जाता देखून देवान मनशाक अधिकार दिलो म्हळ्यार मनशान संपूर्ण तरान नाश करच्या रितीन तो जियेता म्हणून त्या देखून थोड्यांनी वाद माणसो आसा हें सारकें न्ही हें इंटरप्रिटेशन सारकें न्ही पूण हांगासर देवान असली एक ताकीद मनशाक दिली कित्याक चिंतया मनशां प्रास मनजातीचो संख्या वाडलो कितें जातालें मनजातीचो संख्या वाडलो आमचे वन चड वाडलो तांकां रानांत जागो आसा गे मागीर तांकां जाय पुरतें खाण मेळटा गे खाण मेळनातल्या वेळार ती कितें करतात आमी खंय आसा ती थंयसर ती येतात मनशाची वस्ती खंयसर आसा थंयसर मनजाती येतात आनी कांय म्हणल्यार आमकांय खातात आनी ह्या देखून एका रितीचें समतोलन हाडचें जाल्यार तें मनशा वरवीं साध्य आसा तें समतोलन हाडच्या खातीर मनशाक देव सांगता ह्या मनजातींचेर तुमी स्वाधीनता हाडा समतोलन तुमी सांबाळा आनी अशें तांचो संको कितलो जाय कितलो गरजेचो पृथ्वीर तितलो समतोलन हाडच्याक तुमी प्रयत्न करा आनी अशें एका रितीचें समतोलन ह्या संवसारांत सांबाळची जबाबदारी मनशाक देवान दिल्या तिसऱ्यान देव मनजाती कावंक हांगासर उलो दिता रगत असलें हर मनजातीक तुमी खवियेत म्हणलो एक उलो हांगासर दिता देव आज आमी जावंक पुरो गायक खैनाचो म्हणलो एक त्या रितीर मस्त वाद विवाद चलोवन आसात पूण हांगासर देव कित्याक मनजातींक खायचें म्हणून उलो दिता ह्या अध्याया पयलें आमी पळयता जाल्यार मनजाती खंयच्या विशयान सडीत उरले खंयसरी नात आतां हांव गाय केली वा खावं ना वा दुकर केलो खावं ना त्या विशयान खंयसरी आमकां वाचूंक मेळना पूण हांगासर स्पश्ट जावन देव तांकां सांगता तुमी मांस खावयेत कित्याक मांस खावयेत ह्या विशयांत समजचें जाल्यार तुमी वाचूंक जाय उत्पत्ती ग्रंथ 6व्या अध्यायांत सुरवेच्या 6व्या अध्यायांत 3ऱ्या वळींत थंयसर सांगलां देव म्हणटा म्हजो स्वास मनशा थंय शाश्वीत उरचो न्हय ह्या फुडें ताचें आवक 120 वर्सां प्रास चड जायनाय म्हळ्यार ताच्या पयलें आदाम आनी बाकीचे ताची संतत मस्त वर्सां 300 वर्सां 400 वर्सां 500 वर्सां म्हणून पर्यंत ताच्या सडीत ते जियेताले आनी हांगासर बरोवन गेलां देव म्हणटा ह्या फुडें तांचें आवक 120 वर्सां प्रास चड जायनाय आनी मुर्तगत जाल्या उपरांत मनीस नित्राणी जाला ताचें आवक उणें जालां आनी त्या देखून देव सांगता मनजाती तावन तुमी गटाय जोडून घेया तुमचें आवक उणें जालां तुमची अस्कत काय आसा त्या देखून मनजाती तावन मेळची सकत तुमी घेया
ही तुमकां गरज आसा, तुमच्या कुडीक गरज आसा, तुमच्या अस्तित्वाक गरज आसा. देखून देव म्हणटा मनजोतीक तुमी खावयेत. कित्याक तुमची जिवितावधी उणी जाल्या ती जिवितावधी संपूर्ण तरान सक्कड 120 वर्सां जियेतात म्हणून न्हय. जियेजे जाल्यार ती तुमी खावंक जाय, कित्याक ताचेर तुमकां घटाय मेळटा. देखून मग न्हू हांगासर मनजातीक खावचें म्हणटा आसतना मनजातीक सक्कड मनजातीक नाश करचें म्हणून न्हय. बगार आपणाच्या घटाय कितलें गरज आसा, मनशाच्या अस्तित्वाक कितलें गरज आसा तितलें मात्र सेवचें आनी मितीन सेवचें. चवथ्यान हांगासर देव नोयेक एक सत्राय दिता. रगत वरोवच्या विशयांत सत्राय दिता. कितें म्हणटा हांगासर पळया, तुमचें रगत वारयल्यार त्या रगताचें हांव लेख घेतलो. हर एका मनजाती कडचें आनी त्याच परी मनशा कडचें हांव लेख घेतलो. खावचे खातीर रगत वारोवचें न्हय, खावचे खातीर रगत वारोवचें न्हय. रगत पवित्र म्हणून तुजें पाती येतालें, कित्याक रगताक रिप्लेसेबल कितेंच मेळना. रगत मनशाच्या कुडीक रगत ना जाल्यार उदक घालना गी आनी कितें करना गी कांय करूंक जायना. रगतच जाय, भोव गरजेचें रगत. त्या देखून एका मनशाचें लायफ स्पॅन सडीत जायचें वा ताचें जिवीत मुखार वचचें जाल्यार रगत भोव गरज. देखून जुदेव रगत भोव पवित्र म्हण मानतात आनी त्या देखून मनजातीक मारयेत तें खाणा खातीर. पूण मनशाचो जीव काडूंक बिलकूल ताका परवानगी ना, तसलो आदेश बिलकूल ना. त्या देखून रगत वारोवचें आडयचें आनी मनशाचें रगत वारोवचें म्हळ्यार ताचें तितलें नीच काम मनशान करूंक जायना. मनशान करीत जाल्यार अती नीच काम हेरांचो जीव काडचें, हेरांचें रगत वारोवचें. कित्याक म्हळ्यार आनी एकल्याचें रगत वारोवचें म्हळ्यार आपणाचो जीव काडलें बरें. कित्याक तो मनीस म्हजे बरीस, ती मनशां म्हजे बरीस. त्या देखून आनी एकल्याक नाच करतना इनडायरेक्टली म्हाकाच हांव नाच करून घेता. देखून देव म्हणटा ह्या सर्वांचे लेख हांव घेतलो. आनी एकल्याचो जीव काडटा जाल्यार सर्वेस्पर म्हणटा हांव ताचे लेख घेतलो. आनी ताचे उपरांत निमाणें सर्वेस्पर एक भास दिता नोयेक. ह्या फुडें हांव आवर धडचो ना, ह्या फुडें ह्या संवसारांत बुडतुगोल येवचो ना. हे सतगी परचे पोर कितें जालें, खडोगून कितें जालें, केरळान कितें जालें. तर देवान म्हणलें फुटगी तर ह्या फुडें हांव धडचो ना, बुडतुगोल धडचो ना, नाच करचो ना. म्हळ्यार कितें तर सगळे मनशाकूळ नाच करचे तसलो बुडतुगोल न्हय. संपूर्ण तरान नाच मनशाकच ह्या संवसारांत निसंतन जावचें तसलो बुडतुगोल न्हय. आमी वाचता सर्वेस्पर रचणार, पोसणार आनी सांबाळणार. सांबाळची जबाबदारी ताचीच. त्या देखून खंयसर गरज ना थंयसर सवर्ण बेंडचें काम तसो करता. खंयसर गरज ना थंयसर सवर्ण बेंडचें काम तसो करता. कित्याक तांणी आनीक सडीत रितीन बऱ्या रितीन वाडोवंक जाय. चिंत्या तुमी गार्डनिंग करतात, तुमच्या लागीं फुलांची झाडां आसात, तीं झाडां बऱ्या तरान वाडची जाल्यार थोडे फावटी ट्रीम करचें पडटात. ट्रीम करचें म्हळ्यार संपूर्ण नाश करचें म्हणून न्हय, तें वाडचे खातीर ट्रीम करचें. तशेंच मनशा कुळाचेर तवळ तवळ जायतीं विघ्नान वरां येतात, तीं ताणें ताची सूख वळखून घेवच्या. कित्याक खडोगून जाल्लें जावंक पुरो आनी केरळान जाल्लें जावंक पुरो हाका कारणां देव म्हणून सांगूंक जायना. मनशान ताच्या मतलबी जिविता वरवीं असली संगती ताणेंच ताचेर वर्ण घेतल्यात. आनी अशें जाल्ल्यान ह्या संगतींतय आमी देवान अशें केलें, देवान बुडतुगोल धाडलो, देवान नाश केलो म्हणचें न्ही. बगार असलें घडोवंक तो सोडटा. कित्याक आमची सूख आमी जाणा जायचें आनी फुडें आमी अशें करूंक नजो. त्या देखून हांगासर आनी फुडें आवर धाडचो ना म्हळ्यार सगळे मनशा कुळाक ह्या संवसारांतले नाश करता म्हणून न्हय. बगार ह्या फुडें हांची जतन घेवचें काम सर्वेस्पर करता. आनी देखून सर्वेस्पर तांकां एक खुणा दिता, एक सायन दिता. सायन कितें? एक खुणा सायन जावन आसा पावसा दोणो. पावसा दोणो म्हळ्यार कितें? रेनबो, कामना बिल्लो. तें पळोवन नोये आनी ताची संतत सर्वेस्पराचें हाजीरपण सदांच उगडासन दवरतली. तें दोणो पळयत आसतना सर्वेस्पर आमकां नाश करचो ना, आमकां सांबाळटलो, रक्षण दितलो म्हणलो बरोवचो ताचें तें उदें आमकां आसतलो. आनी हें दोणो
मुखार नव्या सोल्ल्याक येता आसतना आमी जेजू क्रिस्ताक देखता आनी म्हणटा ह्या फुडें आमचे नास न्ही बगार सोडवण आमकां मेळटली. तोच पावसा दोणो मळबार आमी पळयता. त्याच प्रमाणे मनशा पुताक जेजूक कुर्सार उबारलेलो आमी पळयतल्या आनी ताचे थंय आमकां नास न्ही बगार बाचावी मेळटली म्हणलो संदेश ताचे तान आमकां मेळटलो. आमी बरवशान जिवोंक प्रयत्न करतल्या. मगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, नोयेच्या ह्या जिविताद्वारे ताका मेळिल्ल्या बेसांवाद्वारे आमी हर एकल्यांनी आमकां मेळिल्लें बेसांवां समजून घेवंक जाय. आनी प्रत्येक जावन सर्वेस्पर देवान ताच्याच पुताक जेजूक आमकां दिला आनी ताच्या मुखांतर आमकां नास जावच्याक न्ही बगार सोडवण मेळच्याक ताणें आमकां दिला म्हणून हें समजून त्या प्रमाणे कशें नोये ताच्या भोंवतणी सक्कडी पथकांत आसतना सक्कडी नासाच्या वाटेर आसतना आपूण एकलो निर्दोशी रावलो, प्रमाणीक रावलो, देवाच्या वाटेन चल्लो. त्या प्रमाणे जिवच्याक आमकांच आमी देवाच्या हाती समर्पण दिवया आनी चलते जिणेंत प्रयत्न करया. गा गा तू आत्म्या गा सास्वरानी नीरे मग नीरे पमा गरे सानी सारे गरे गमा पदनी सा आत्म्या गा संतोषान वडवीक सरपदवेदाराची परजांकड ही दयाळाय त्या वैल्या धन्या देवाची. आपल्या बळवून बावळ्यान ताणे बळ दाखयला किरकोळ्यांक उंचू भारला. आपल्या बळवून बावळ्यान ताणे बळ दाखयला किरकोळ्यांक उंचू मारला. काळजांत वडपणचींच्या गरव्यांक दुस्पाटायला खालत्यान दिव्यांनी भरला. खालत्यान दिव्यांनी भरला. आपणाक भियेतेल्यांक तो दयेन
मान बाळगून धरता दिल्ली भासावणी पळता दिल्ली भासावणी पळता गा तू मत्म्या गा संतोषान वडवीक सर पदवेदाराची परजां कडय ही दयाळाय त्या वयल्या धन्या देवाची गात हतम्या गा संतोषान ओडवीक सर पदवेदाराची परजांकडय ही दयाळाय त्या वयल्या धन्या देवा